पाहुण्यांनो बरे हा. माझं नावान काय दवरला सोड. स्वागत असा तुमच्या आमच्या ब्रँड न्यू शोचेर ऑन माय ब्रँड न्यू शो पॉडकास्ट बिडकास्ट. माणूस एक विचार अनेक. तर आज आमच्या वांगडा असा एक पेंटर, एक चित्रकार, एक आर्टिस्ट, एक कलाकार आणि नाव असं त्याचा नावान काय दवरला. ओके, तर आयज आमचो क्वेश्चन असा आमच्या गेस्टा खातीर. इट्स व्हेरी सिंपल क्वेश्चन. टुडेज क्वेश्चन इज व्हेरी सिंपल. व्हॉट इज हॅपीनेस? सुख म्हणजे काय असता? ती सिरियल असली न्हू, सुख म्हणजे नक्की काय असतं. तर व्हॉट इज हॅपीनेस? इंस्टाग्रामाचे फॉलोअर वाडप म्हटल्यार सुख. रॉस ऑमलेट सदिना खावपाक मेळप म्हटल्यार सुख. म्हयन्याच्या एंडाक पगार हातीन मेळटा म्हटल्यार सूख. तूं स्कुलान टॉप करता समज एक भुरगो जाल्यार तेज्या खातीर टॉप करप म्हटल्यार स्कुलान म्हटल्यार हें सूख. टॉप करप म्हटल्यार सूख. न्यू गाडी घेवप, न्यू कार घेवप, न्यू बायक घेवप म्हटल्यार सूख. पयसो म्हटल्यार सूख. मनी इज हॅपीनेस. हॅपीनेस इज नॉट समथिंग दॅट यू चेस, बट हॅपीनेस इज दॅट विच यू फील फ्रॉम इनसायड. सो माझ्या खातीर जेन्ना हांव वराच्या वरां पेंट ब्रश घेवन पेंटिंग करपाक बसता, तें म्हाज्या खातीर सूख. तें म्हाज्या खातीर हॅपीनेस. जेन्ना म्हाका टायमाचो विसर पडटा, जेन्ना हांव म्हाज्या दुनियेन गुंग आसता, म्हाका भायलें कितें यादच उरना, तें म्हाज्या खातीर सूख. तें म्हाज्या खातीर हॅपीनेस. केन्ना तुवें पावस पडल्या उपरांत मातयेचो जो वास येता तो केन्ना घेतला, तुवें तो वास घेतला, तें सूख. तो एक जॉय. जेन्ना थंड पावस गरम मातयेचेर पडटा आनी गरम मातयेक स्पर्श करता थंड पावस आनी तो जो स्मेल येता, तो म्हटल्यार सूख. दॅट इज रियल हॅपीनेस. दॅट इज रियल जॉय. हे कितें पोएट्री जाल्ल्या? कविता बरोवप चल्ला काय? माझ्या खातीर सूख म्हटल्यार नेटफ्लिक्साचं सबस्क्रिप्शन, एसी रूम आणि 2 प्लेट बिर्याणी. म्हटल्यार माझ्या खातीर सूख. माझें मत अशें आसा की जेन्ना एका मनशाचें हॅपीनेस भायल्या गोश्टीचेर, भायल्या गजालीचेर टिकोवन आसता, तेन्ना तें हॅपीनेस चड वगत रावना. म्हटल्यार कितें करप? योगा, मेडिटेशन, नो शुगर, कितें फक्त वेगन जावप, वेगन आनी कितें टेस्टी कितें खावप ना म्हटल्यार सूख. अशें सुखा खातीर हें करचें पडटलें. हांव म्हणपाक कितें सोदता, आमकां सदांच हॅपीनेसा खातीर व्हडल्यो व्हडल्यो गोश्टी चिंतपाची गरज ना. अशें ना की हॅपीनेस फक्त व्हडल्या गोश्टींनी आसता. ल्हान ल्हान गजालींनी सुद्दां हॅपीनेस मेळोंक शकता. फॉर एक्झाम्पल थोडे चिंतता की ड्रीम कार घेवप, ड्रीम बायक घेवप म्हटल्यार सूख, पूण अशें नासता. केन्ना केन्ना ल्हान ल्हान गोश्टींचेर तुका एक जॉय फील जाता, एक सूख फील जाता, हॅपीनेस फील जाता. ओके. म्हटल्यार तूं म्हणपाक सोदता की बिर्याणी खावप हें चुकीचें आनी बिर्याणीच्या जाग्यार कितें वडा पाव खाल्ले जाल्यार सूख मेळटलें, अशें म्हणपाक सोदता तूं? येस, एक्झॅक्टली, मेळूंक शकता. बिर्याणीच्या जाग्यार तूं एक सादो वडा पाव सुद्दां खाता जाल्यार तुका तेंच सूख मेळूंक शकता जें तुका बिर्याणी खावन मेळटा. यू गॉट मी? म्हणल्यार पळय कशें आसता, तुका समज भूक लागल्या, पोटान भूक लागल्या, एकदम चरचरून भूक लागल्या, आनी तेन्ना तुका समज एक वडा पाव दिलो, बरो गरम गरम वडा पाव दिलो, आनी तेन्ना जेन्ना तूं तेजो फर्स्ट बायट घेतलेलो तेन्ना तुका एक जॉय फील जातलो, रायट? विच इज सेम. जॉय तर सेम आसता. तूं बिर्याणी खा नाजाल्यार वडा पाव खा. पण समज तुका बिर्याणी मेळना हांगा आनी तूं चिंतता की तुका बिर्याणीच जाय, वडा पाव कितें, वडा पाव खावन माझें कितें जातलें, वडा पाव खावन ती मजा ना. पण जेन्ना भूक लागता आनी तेन्ना तूं जो वडा पाव खाता तेन्ना जी फील जाता तो हॅपीनेस, दॅट इज सूख, रायट? म्हटल्यार बिर्याणी खावप चुकीचें तर अशें म्हणणें आसा तुजें? ना, अशें म्हणपाक सोदना. तें एक जस्ट एक्झाम्पल आसलें की हांव सांगपाक सोदता की सूख, हॅपीनेस हें सद्या व्हडल्या व्हडल्या गोश्टींनी नासता. ते बारीक बारीक गोश्टीन, बारीक ल्हान ल्हान गोश्टीन सुद्दां सूख मेळोंक शकता. ओके, दॅट वॉज जस्ट एक्झाम्पल. तूं बिर्याणी खा, वडा पाव खा, तुका जाय तें खा. ओके, सो हांव सांगपाक सोदता की ल्हान ल्हान गोश्टींनी सुद्दां आमकां
खूप सुख मेळू शकता. आणि एक गजाल, हॅपीनेस हे डिपेंड करता तुजेर की तू ह्या जगाक कसो पळयता, तुजें विजन कितें आसा हेचेर हॅपीनेस डिपेंड करता. रायट. ओके, तर आमी आतां डिस्कस केलें, आमकां मातशी क्लॅरिटी जाली, म्हाका मातशी क्लॅरिटी येयली. आतां तुमी सांगात तुमच्या खातीर हॅपीनेस म्हटल्यार कितें? कमेंट करा आणि सांगा, कमेंट सेक्शनान सांगा की वॉट इज रियल हॅपीनेस फॉर यू. ओके, तुमकां व्हिडिओ आवडलो आयजो जाल्यार लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनल आमचे सबस्क्राईब करून जाल्यार सबस्क्राईब करा. तुम्ही कमेंट करून सांगा आमकां. ओके, म्हाकाय पळोवपाक आवडटलें तुमचो कमेंट. That is real happiness. That is real joy. बरें दिसलें. म्हटल्यार कितें बिर्याणी खावप चुकीचें तर. हय, बिर्याणी खावप चुकीचें.